सोमारा बेळगांव वचपाचो प्लान करता आसत जाल्यार फुडें दुखलात. प्रधानमंत्री मोदी बेळगांव भोंवडेर आशिल्ल्यान भायल्या गाडयांक बेळगांवांत सकाळी 11 फुडें एंट्री बंद. भितरले रस्ते बंद. दनपारां मोदीचो रोड शो उपरांत जाहीर सभा. बेळगांव रेल्वे स्टेशन लोंढा ते घटप्रभा रेल्वे डबल ट्रॅकिंगाचें उक्तावण. 1585 कोटींचो म्हत्वाकांक्षी प्रकल्प किसान जल जीवन मिशनाचें उक्तावणूय जातलें. म्हादय इश्यूचे फाटभुंयेर प्रधानमंत्री बेळगांवा सभेत कितें उलयता काय म्हूण गोंयकार आनी कर्नाटकांची नजर. हांव लुईस रॉड्रिक्स उलयतां. द प्रायम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वील बी विजिटींग बेळगांव. दनपारा 1 वरां प्रायम मिनिस्टर मोदी हांचे बेळगांवांत आगमन जातले. ते शिमोग्या एक कार्यावळ पुराय करून हांगा बेळगांव पावतले आनी हांगा येतकूच तांचे एक रोड शोचे येवजण केल्ले आसा. आयज दिसभराच्या कार्यावळीची ही सुरवात जी आसा पंतप्रधान मोदींच्या ती त्या रोड शोन जातली. हो रोड शो APMC पुलीस ग्राउंडान स्टार्ट जातलो आनी थंयच्यान सिव्हील हॉस्पिटल रोड, चन्नामा सर्कल, कॉलेज रोड, संभाजी सर्कल, कपिलेश्वर रोड अशें करत तो SV रोड तान मुखार मालिनी सिटी पावतलो. अशे तरेन एक साधारण वर 1.5 वरांची रोड शो आसतलो आनी ही साधारण एक 8 ते 9 किलोमिटराचो हो रोड शो म्हाका दिसता एक 1.5 वरां तरी लागतलो. नरेंद्र मोदीजी हे बेळगांव नव्यान कन्स्ट्रक्शन केल्ल्या बेळगांव रेल्वे स्टेशनाचे उक्तावण करतले. त्या उपरांत ते लोंढा ते घटप्रभा ह्या रेल्वेचे दोट्टीकरण केल्ल्या मार्गाचे उक्तावण करतले. त्या उपरांत ते किसान जलजीवन मिशन ही कर्नाटकांतल्या शेतकऱ्यां खातीर जी येवजण आसा 1585 करोडांची त्या येवजणेचे उक्तावण करतले. आनी तेच सांगता पंतप्रधान किसान योजनेच्या 1600 करोड जे सबसिडी जी शेतकऱ्यांक मेळची आसा त्या सबसिडीचो 12वो हप्तोय 16,000 करोडचो हो शेतकऱ्यांक दितले. प्रायम मिनिस्टर मोदी हांच्या ह्या दौऱ्या निमतान बेळगांव शार फाल्यां एक टोटली कॉर्डन ऑफ जाल्ले आसतले. फाल्यां 11 वरांतावन ते सांजे 4, 4:30, 5 वरां मेरेन बेळगांव शारा भितर येवपी जी ट्राफीक आसा गोंयांतल्यान जावं कोल्हापुरांतल्यान जावं सिंधुदुर्गाच्यान ती सगळी ट्राफीक डायवर्ट जातली आनी दीसभर म्हाका दिसता हे रोड शो खातीर सिटींतले जे मेन रोड आसात ते बंद आसतले, बंद उरतले आनी त्या खातीर गोंयकारांनी गोंयांतूच रावचें.